ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅವೇ ಸವಾಲ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮದುಮಗ ಆದರೆ ಅವರು ಮದುಮಗನ ಶೂವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ವಧು ಆದರೆ ಅವರು ವಧುವಿನ ಶೂವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾರೆ. ओके जर तर आन्सर नो रोज जाल्यार नो रेसो शू ती उखलतात. जर तर आन्सर होकल जाल्यार होकले सो शू ती उखलतात. आणि बसल्यांनी केअरफुली ऑब्जर्व करचे, कोणी प्रॉम्प्टिंग करूंक ना. येस 5 मिनिटांनी ओ शू गेम जावंक आसा. बसली सकट रेडी? येस ऑर नो? येस ऑर नो? ओके ओके बरें. हांगासर पयलें सवाल अशें आसा. वी हॅव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. तुमच्या दोगा जाणां पैकी पहिले प्रपोज केल्लें कोणें? येस नवरो म्हणटा होकाल, होकाल म्हणटा नवरो. देड्यान आनी देड्यान येस ओगेत रावचें, प्रॉम्प्टिंग करूंक ना थिंगसर. ओके तुमच्या दोगा जाणां पैकी मोस्ट रोमॅन्टीक कोण? हू इज मोर रोमॅन्टीक? ओके नवरो म्हणटा होकाल, होकाल म्हणटा नवरो. बरें कंडीस जावन तुमच्या फाटल्या दिसांनी तुमी कंडीस जावन आज कसोय किस दिला, किस असो मार्क थिंगसर तोंडार उठून दिसता. आणि कंडीस जावन हाच्या पयलीं तुमी किस दिलो म्हणून आमकां गुर्त आसा. ओके तुमच्या दोगा जाणां पैकी पयलो किस दिलो कोणें? नवऱ्याची आन्सर येवं ना, तो कन्फ्यूज जाला फुल्ल. ओके दोगांय म्हणटात नवऱ्यान पयलो किस दिलो, उमो दिलो म्हणून सांगून. तुमचें काजार जालां. आतां काजार जाल्या उपरांत मस्त जबाबदारी आसा. आणि कंडीस जावन एक जबाबदारी कुजनाची जबाबदारी वा रांदची जबाबदारी. तुमच्या दोगा जाणां पैकी रांदची जबाबदारी कोणाक? ओके दोगांय म्हणटात नवऱ्याक रांदची जबाबदारी म्हणून सांगून. ओके तुमी एकामेका फस्ट तुमी मीट जाल्ल्या वेळार मे बी आयस्क्रीम पार्लरांत गी, मे बी हॉटेलांत गी, त्या वेळार फस्ट बिल दिल्लें कोणें? हू पेड द फस्ट बिल? येस नवरो म्हणटा होकाल, होकाल म्हणटा नवरो. हांव चिंता 50-50 केल्लें म्हणून चिंता बिल. बरें तुमच्या दोगा जाणां पैकी सुरू आर्ग्युमेंट स्टार्ट करचें वा फायट करूंक आराम करचें कोणें? येस नवरो म्हणटा होकाल, सॉरी नवरो म्हणटा नवरो, होकाल म्हणटा होकाल म्हणून सांगून. बरें आतां आर्ग्युमेंट स्टार्ट केल्या उपरांत थंय कॉम्प्रोमायज जायचें न्ही. आतां तुमच्या दोगा जाणां पैकी पयलें सॉरी विचारचें कोणें? येस दोगांय म्हणटात नवऱ्यान पयलें सॉरी विचारचें म्हणून सांगून. तुमच्या दोगा जाणां पैकी मस्त पयशे स्पेंड करचे कोणें? हू स्पेंड्स मोर मनी? येस दोगांय म्हणटात नवरो बाबू बरें पयशे खर्चिता म्हणून सांगून, पूण म्हाका आज टेन्शन ना पेमेंटाक न्ही. बरें तुमच्या दोगा जाणां पैकी आज तुमचो नाच हांगासर सदार केलो. तुमच्या दोगा जाणां पैकी बरो नाचपी वा नाचपीन कोण? हू इज अ बेटर डान्सर? येस नवऱ्याचे आन्सर येवं ना. येस दोगांय म्हणटात होकाल बाय बरें नाचता म्हणून सांगून. तुमच्या दोगा जाणां पैकी मस्तू देवस्पण वा मागण्याची भक्त कोणाक आसा? चड देवस्पण. येस नवरो म्हणटा होकाल, होकाल म्हणटा नवऱ्याक म्हणून सांगून. बरें तुमच्या दोगा जाणां पैकी मस्त टायम सोशल मिडियार, फेसबुकार, व्हॉट्सॅपार वा इंस्टाग्रामार कोणें स्पेंड करचो? ओके दोगांय म्हणटात नवरो बाब मस्त टायम सोशल मिडियार स्पेंड करता म्हणून सांगून. आतां तुमचें काजार जालां, सर्गींच्या बापान सांगलां वाडा आनी चडा संवसार बरा. आतां तुमच्या दोगा जाणां पैकी फस्ट अर्जंटार विग्गिंच्याक भुरगें कोणाक जाय? नवरो म्हणटा होकाल, होकाल म्हणटा नवरो. बरें बरें तुमच्या दोगा जाणां पैकी कुटुंबादारांचो, इश्टा मित्रांचो, फ्रेंड्साचो बर्थडे उडासान दवरचो कोणें? ओके नवरो म्हणटा होकाल, होकाल म्हणटा नवरो. तुमच्या दोगा जाणां पैकी मस्त टायम बाथरुमांत न्हांवच्याक कोणें करचो? येस रबाक्का होकलेचो शू वयर गेला दोगांय सोय. बरें तुमच्या दोगा जाणां पैकी सिक्रेट्स वा गूड मेंटेन करच्यान कोण मस्त हुशार? हू इज बेटर इन मेंटेनिंग द सिक्रेट्स? दोगांय म्हणटात नवरो सिक्रेट्स मेंटेन करच्यान बरो हुशार आसा म्हणून सांगून. तुमच्या दोगा जाणां पैकी अनएक्सपेक्टेड सरप्रायझस कोणें दिवचे एकामेका? येस नवरो म्हणटा होकाल, होकाल म्हणटा नवरो. बरें लास्ट 3 क्वेश्चन्स मात्र. तुमच्या दोगा जाणां पैकी इस्कोलांत बारीक कश्टान शिकून पास जाल्लो वा शिकून पास जाली कोण? येस ओकलेचो शू रपक्क वयर गेलो आनी नवऱ्यान तेन्ना आन्सर दिलें प्रदीप म्हणून सांगून. तुमच्या दोगा जाणां पैकी बरो ड्रायव्हर कोण? हू इज अ बेटर ड्रायव्हर? ओके दोगांय म्हणटात प्रदीप. तुमच्या दोगा जाणां पैकी मस्तू लेझी कोण? आलशी कोण मस्तू? येस नवरो म्हणटा नवरो, होकाल म्हणटा होकाल. अकरेचे सवाल आयच्या दिसा आयच्या राती तुमच्या दोगा जाणां पैकी पयलें न्हिदोंक वेचें कोणें? येस रबक्का होकलेचो शू वयर गेला. देव बरें करूं. दाखय शू तुमी पांयाक घालचे.